लिडर्स, बाब नेश, तसोच आमचो गोयचो वायस प्रेसिडेंट बाब चेतन आनी तसोच आमचो लिडर्स बाब शिवा हे आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन कारण म्हटल्यार 8 दीस पयलीं आमच्या ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणे एक स्टेटमेंट दिलो की 80% जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रेजिस्टर केल्ले आसा तांकां खंय ते आयदर दे आर वर्किंग ऑर तांकां जॉब मेळ्ळा खंय, बट 20% ते जॉब 20% भुरगे जे आसा, यूथ जे आसा ते खंय आयज तांकां प्रायवेट सेक्टरान जॉब आसतना सुद्दां तांकां खंय काम करपाचें ना खंय. हांव चालू करता आसतना एक हांसपाची गोश्ट, एक व्हडलो एक इन्सल्ट हे गोंयच्या युथांक ह्या CMान केल्लो आसा की खंय जॉब आसतना खंय गोंयकारांक खंय गोंयच्या युथांक खंय जॉब करपाक उमेद ना. CM एक 2 मिनटां हे स्टेटमेंट दिवचे पयलीं चिंतपाक जाय आशिल्लो की हो येदो व्हडलो इन्सल्ट तूं करता आसतना तुका मातूय लज दिसूं नाका म्हणून. त्या सांगता आसतना आयज प्रायवेट जॉब्सान तो म्हणटा आयज प्रायवेट सेक्टरान आयज जॉब्स आसा म्हणटा, बट प्रायवेट सेक्टरान जॉब्स आसा कसले जॉब्स आसा हे CMान आमकां आयज सांगपाची गरज आसा. कित्याक आयज एक इंजिनियरींग गेल्लो भुरगो थंय वचून पॅकिंग जॉब करूं शकना. आयज CMान मुद्दम आपलो टायम काडून इंडस्ट्रीनी भोंवपाची गरज आसा आनी तेणें चॅक करपाची गरज आसा, डेटा काडपाचो गरज आसा की खरेंच कितले जॉब्स प्रायवेट सेक्टरान आसा काय म्हणून. अशेंच थोडे म्हयने पयलीं ह्याच गव्हर्मेंटान भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान इंटर्नशीप जॉब्स काडलेले 1 वर्साचे. ते आयज त्या 10,000 भुरग्यांचें कितें जालें, त्या भुरग्यांक 1 वर्स कामाक दिलें, तेजे मागीर तांकां रिन्यू करूं ना. खुबशे हजारांनी भुरग्यांक रिन्यू करूं ना. आयज ते भुरगे कितें करता हे CMान खबर घेतली काय ना, तेंची खबर घेतली काय हे घेतली ना. आयज ते भुरगे बेकार आसा. तशेंच कितलीशी फाटल्या दिसांनी न्यूज जाल्ल्या भशेन कितलीशी प्रायवेट कंपनी आयज गोंयच्या भायर वचून एडवर्टायज करपाक लागली आसा. हे सामकेंच भारतीय जनता पार्टी न्हिदला काय सामकेंच हांकां गोंयकारांचें पडून गेल्लें ना काय फक्त BJYMचे भशेन लिडरा भशेन धमकी दिवपाक भायर सरता इतलेंच कळटा, हीच गुंडागिरी करूंक कळटा. हें आयज प्रत्येक युथाच्या तकलेन आसा आनी प्रत्येक गोंयकारांक हे CMान जबाब दिवपाची गरज आसा. तशेंच हालींच तेंच्यांनी एक जॉब फेरी केलो, पूण त्या जॉब फेरा नंतर कितले भुरग्यांक जॉब्स दिले हे CMान केन्ना जबाब दिवना, नाल्यार खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जबाब दिवना. हो गव्हर्मेंटान लोकांक गोंयकारांक सांगूंक पडटलो की एक्चुअली कितले जॉब्स दिले ते. आयज तूं बेकार आसा म्हणून तूं नेटान सांगता, पूण कितले जॉब दिले ते सांग मरे आमकां. तूं मोठ्या 10,000 जॉब दिले म्हणटा, 7,500 जॉब दिले म्हणटा, कोणाक दिले आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान दिले नाल्यार खंय दिले हें क्वेश्चन आयज प्रत्येक युथाच्या तकलेन आयिल्लो आसा. ही तुका आयज लज की तुवें ह्या स्टेटमेंट दिला की 20% यूथ खंय जॉब काम करूं सोदना. अरे आयज आमी जेन्ना घरांनी भोंवता काकूट दिसता आवय बापूय रडटात की अक्षरशः आपल्या भुरग्यांक खंय ना खंय तरी कामाक लायका म्हणून, आनी आयज तूं सांगता तांकां काम करपाची उमेद ना म्हणून. इतलेंच आसतना हांव ह्या धमकी दिवपी BJYMाक सांगूंक सोदता, अरे तुमी इतले म्हाका दिसता गोंयकार युथा की BJYMचे कोण आसात पळय ते बेकार आसतले, ते लाचार आसतले म्हणून CM असो स्टेटमेंट दिता आसतलो. ते बेकार आसतले म्हणून तांकां लाचारी करूंक पडटा भारतीय जनता पार्टीचे, म्हणून ते बेकार ऑन दॅट बेसीस ऑन दॅट स्टॅटिस्टिक्स तो आयज CM आयज उलयता आसतलो की गोंयचे यूथ बेकार आसा म्हणून. गोंयचे यूथ बेकार ना, गोंयच्या युथांक जॉब्स जाय आनी प्रत्येक गोंयचो आवय बापूय रडटा आयज की तेंची भुरगीं इतकी शिकून इतके लाखांनी पयशे घालून शिकून आयज तांकां जॉब्स ना म्हणून. अशें मागता बाब नेशा कडेन तेणें आपलें सांगचें. मायमोगाचो येवकार, म्हजें नांव नेस्टीव कुटिनो. आज सांगपाक सारकें लज. एक फेमस डायलॉग आसा हिंदीन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है म्हणून. पूण आज कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, सब कुछ बेचना पड़ता है और बाद में लोगों को पछताना पड़ता है. हेजेर सांगपाचें म्हणल्यार आज आमकां गोंयकारांक एक लज आमचे गोंयचे युथाक. आज भुरगे शिकोवन सगळे बेकार. आतां CMान सांगलां आमकां की 20% जे भुरगे आसात तेमकां काम करपाक नाकात म्हणून. गेल्या त्या फावटी तुमी पळयलां आसतलें एक नर्सिंग रिक्रुटमेंट जातालो तेन्ना हजारांनी आमच्यो भुरगीं लायनीन रावल्लीं. तेन्ना कितें जालें, तेमचे रिक्रुटमेंट तो प्रोसेस कितें जालो, ते गोंयकार न्हू
सगळे बॉर्डरींतल्यान ते येयल्लेच. तेचेच तशेंच सांगूंक सोदतां की आतां ते म्हणटात सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आज म्हाजोच एक फ्रेंडाचो इशू घेता, जो रावता बेतूल, आनी बेतूल तो सदांच कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाक लागून वेर्ना येता. तो म्हणटा पर डे ओन्ली 300 रुपीज पडटा म्हूण, ट्रॅव्हलिंगाकूच एक 60 to 70 रुपीज वयताय म्हूण. आतां ते इशूचेर आमी पळोवपाक जाय, ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पळय आसा ते सॅलरी आतां व्हडले व्हडले कंपनी जे आसात ते कंपनी डायरेक्टली ताजो अमावंट तेमकां क्रेडीट करनात आमच्या भुरग्यांक. कंपनी क्रेडीट करता एक कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपणाले सगळे मायनस करता आनी मागीर ते लोकांचे भुरग्याचें काम करता तेजेर घालता. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां, आज गोंयांत जे आमचे पोस्टमॅन, पयलींचे पोस्टमॅन आशिल्ले, ते पोस्टमॅन आज गोंयकार कोण ना. आज सगळे पोस्टमॅन आसात ते महाराष्ट्रा ऑर अदर स्टेट. आज तशेंच आमी आमचे गोंयकार भुरगे दुसरे स्टेटीक, एक एग्जाम्पल, गोंयचोच तरी मनीस बॉम्बे गेलो आनी तेमचे गव्हर्मेंट जॉब्साक तरी अप्लाय केलो, डू महाराष्ट्रन्स वील एग्री जातले ते आमकां ते जॉब दिवपाक? ते दिवपाना. तशेंच आज कितले आमचो इशू चडत आसा, यूथ काम करता, शिकता, दोनी. तसो स्टेटमेंट दिला, शिकता आनी मागीर तो काम करता म्हूण. सो तेमचेर एक मेंटल प्रेशर पडटा. आपयल्या ते प्रेसा खातीर आमी जो मुद्दो घेवन येला तो आमचो युथाचो एम्प्लॉयमेंट. आनी युथाचो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा आसतना एक याद येता, जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी डोर टू डोर करताले की गोंयचे रस्ते जे काबार जाल्ले आसा त्या खातीर आमी जेन्ना डोर टू डोर ज्या घरान वचून करताले, तांचो फकत एकूच प्रश्न आसलो, बाबा रे आमचे भुरगे जॉबलेस आसा, आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना, आमी करचें कितें? प्रायवेट सॅक्टरान वचात, तुमी इंडस्ट्री सॅक्टरान वचात, इंडस्ट्रीन वचात, तुमकां खबर आहा जी हांव ज्या एरियेक रावता ती एरिया सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा, आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिलेन इंडस्ट्रीज आसा. जेन्ना पिलेन इंडस्ट्रीज आसा पळय त्या इंडस्ट्रीन मुद्दामून वचून पळयत न्हू जाल्यार जे बारीक जॉब, जे सामान्य बारीक सेक्युरिटी म्हण, जे बारीक बारीक जॉब, ते सगळे हे आमचे जे गांवचे जे प्रायोरिटी आहा. कित्याक ही प्रायोरिटी एक्चुली पिलेनकारांक, सालिगांवकारांक दिवपाक जाय आसली, ती आयज खंय तरी गव्हर्मेंटान दिवंक ना. प्रत्येक भुरगो 80% भुरगो जो आसा तो सगळ्यांक कमी, थंय शिकून सुद्दां सगळ्यांक चड शिकून कमी पेमेंटाचो जॉबाक त्या पिले इंडस्ट्रीज रावता. पिले इंडस्ट्रीन तो जॉब करतात त्या कमी पेमेंटा खातीर. कित्याक हांव विचारपाक सोदता ह्याच गव्हर्मेंटाक, कित्याक जेन्ना तुमी पिले इंडस्ट्रीज बांदल्या थंय, जेन्ना सगळो तेंचो जो कचरो येता, जी सिवरेज येता, जे डंपिंग आसा थंय, जेन्ना पावस पडलो न्हू म्हणटकूच एक तर लोकांच्या बांयन वचून लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्या, लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्या, शेतां जायना थंयसर. आनी आज म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा गोंयकारांक जॉब नाका. कित्याक? तुमी अशे खंयचे जॉब क्रिएट करून दिला जे गव्हर्मेंट म्हणटा की जॉब आपल्याक नाका? म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय, गोंयचे यूथ जे आसा, गोंयचे युथांक आज तुमी बारीक पळयात, तुमी मोपा सारकेले एक एअरपोर्ट जालो गोंयांत, मोपान एअरपोर्ट जालो, आनी ते लोक थंयसर जे जॉबाक आसा, यूथ थंय जॉबाक आसा, तुमी पळयात ते तळटळ्या वतान थंयसर जॉब करतात सेक्युरिटीचो, शिकून करून. हेंकां कितें म्हणटले? हेच ते जॉब तुमी गोंयकारांक दिवंक सोदता ते? आज तुमी युनिटी मॉल हाडटा म्हणटा आनी तुमी म्हणटा 80% जॉब म्हणटा गोंयकारांक मेळटले. हेच जॉब मेळटले गोंयकारांक काय? ते वताक भायर रावून कोडोन थंय जिवाचो हाल करून, ही आमचे युथाची आयज परिस्थिती आसा. आनी जे जॉब बरे जॉब आसा तुमी सगळे भायल्यान इम्पोर्ट केल्या. तुमचे रिलेटिव्स कोण, तुमचे कोण आनी कोण, सगळे वयल्यान फोन आयलो, हो म्हाजो येता, हेका जॉब दी. हे तुमी करता. आयज तुमी गोंयच्या युथां कडेन खेळटात. आयज तुमी त्या गोंयच्या युथां कडेन कित्याक खेळटा म्हणटा हांव? एक सिंपल उदाहरण दिता हांव तुका. एक सामान्य मनीस जो थंयसर त्या एअरपोर्टार काम करतालो, खंयच्या एअरपोर्टार? मोपा एअरपोर्टार. आनी त्या दिसूय सांगिल्लें तो आपले पोट चलोवंक जाय म्हणून. कित्याक फॅमिली चड आसल्या कारणान तो पेमेंट पावना जाता. कित्याक तूं जोडटलो आनी मोडटलो. फाल्यां तुका लग्न आसा, तुजी भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक आसा, खूब खर्च आसा गोंयांत. असो खर्च असो ना असो ना. स्कुलाक सुद्दां घालतलो आयज लाख भर स्कुलाक खर्च आसा एक बारीक भुरग्याक. जाल्यार तो भुरगो थंयसर आपलें काम ड्युटी सोंपोवन सांजची गाडी चलयतालो, आपली टॅक्सी. कित्याक? तेची जमीन गेल्ली आहा थंयसर.
त्या जमीन गेल्ल्या तेणी एक टॅक्सी घेतलेली, ताका कितें म्हणून काडलो ते थंयसरलो, कितें म्हणून काडलो खबर आसा? तूं हें काम करून तें काम करता, टॅक्सी चलयता म्हणून ताका काडून गेलो. डबल पेमेंट जोडटा खंय तूं म्हणून त्या युथाक काडलो गेलो. कित्याक? हांव गव्हर्मेंटाक आनीक विचारपाक सोदता, तुमच्याच त्या एअरपोर्टार 3 पेमेंट घेवपी मनीस आसा. एक सेंट्रलाचोय पेमेंट घेता, एक गोवा गव्हर्मेंटाचोय पेमेंट घेता आनी त्या एअरपोर्टाचोय पेमेंट घेता. सोदून काडात तुम्ही कोण ते, तुम्ही सोदून काडात. आनी जो यूथ गोंयचो एक आपले पोट चलोवपा खातीर जेन्ना सकाळी एअरपोर्टार काम करता आनी सांजचें कितें जातलें म्हणून टॅक्सीर काम करता जाल्यार तें तुमकां जड जालें. आयज तुमी गव्हर्मेंट खंय आसा? आयज तुमी गव्हर्मेंटान कित्याक विचारूंक ना ऑथॉरिटीक की बाबा तुवें ताका कित्याक काडलो म्हणून? आज तुमी म्हणटा गोंयच्या भुरग्यांक काम करपाक नाका म्हणून. म्हाका हांव डेटा मागता आयज गव्हर्मेंटा कडेन. आयज ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन हांव डेटा मागता. जे कोणी सांगला पळय आपल्याक जॉब करपाचें ना म्हणून, तो डेटा दी. तुमचे कडेन डेटा आसा न्हू, डेटा दी. आमी पळयता, आमी वयता तेंच्या दारार, आमी विचारता तांकां तुमकां बाबा रे जॉब करपाक कित्याक नाका असो सीएम सांगता म्हणून. हांव कंडेम करता ह्या स्टेटमेंटाक सीएमाच्या. आनी हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, जेन्ना असलें कितें जाता पळय तेन्ना तुमी युथांचेर घालता, तेन्ना तुमी गोंयच्या सगळ्या जनतेचेर घालता. आनी जेन्ना तुमकां वोट जाय पडटा त्याच युथांच्या फाटल्यान तुमी वयता बाबा वोट दियात म्हणून. आयज गोंयची जनता सगळे जाणां, तुमी खंयच्या लेवलाक खंयच्या थराक पावल्या ती, खंयच्या थराच्यान तुमी वयर सरता पळय, आयज सगळी जनता जाणा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तुजे कडेन डेटा आसा, तुवें डेटा हो आमकां दिवचो. त्या युथाच्या घरा कडेन वचपाची जिम्मेदारी आमची. आमी विचारता ताका कित्याक बाबा तुका जॉब नाका पळय तो, कित्याक आज तुमी बारीक पळोवंक वचात न्हू, खंयचोच यूथ सांगचो ना की आपल्याक जॉब नाका म्हणून. लोक अक्षरशः भितरल्यान रडटा. जेन्ना आमी तेंचे डोर टू डोर वयता तेन्ना सांगता पळय भितरल्यान रडटा. तांकां पळोवन आमकां कितें जाता की हेंचे जॉबाचे आसा जाल्यार कशें जातलें? स्केल आसा तुमची जॉबाची, कोणाक दिता? आज तुमी एक बारीक समज जॉब फाटल्या दिसांनी इतलो व्हडलो इश्यू आलो, जॉब स्कॅम खंय? कांय ना आतां. काबार. पूण जॉब स्कॅम करता तो मनीस आयज मेळ्ळो काय हो खंय तरी सीएमाक क्वेश्चन आसा. आयज जेन्ना बीजेपी जी म्हणटा यूथ जॉब करपाक सोदना आनी 80% जॉब दिला म्हणून, त्या दिवशी ते एक गजाल सांगता, जेन्ना 95 जॉब्स काडिल्ले, 95 or 97 945 सॉरी, तेन्ना थंय यूथ बाबडे एवरी डे ते लायनीक वताक रावताले. आज ते जॉब तुमी कोणाक दिले हे तुमी डेटा दिवपाचो गरज आसा. कित्याक तेन्नाय सुद्दां आमी विचारलें, आमी आवाज काडलेलो. 1 ते 6,000 फॉर्मां नाशिल्ली, सगळी ती आमदारांच्या घरा पावल्ली. पुणून 6,000च्यान ती फॉर्मां स्टार्ट जाल्ली. कित्या खातीर? होच तो यूथ जॉब नाका म्हणटा तो. आज तो डेटा तुमी दाखोवचो. 1 ते 6,000 फॉर्मां तुमी कोणाक दिले आनी ते जॉब कोणाक मेळ्ळे पळय ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टरा कडेन, ती कितेंय नाका जाल्यार उलोव नाका युथा बद्दल. हे यूथ निमाणें तुमच्याच तकलेर, तुमच्याच तोंडार थापाड मारतले जेन्ना 2027 येतले तेन्ना. युथा खातीर प्लीज हे रॉंग हे दिव नाका की युथाक जॉब नाका. तुमचे कडेन हांव डेटा मागता आयज प्रेसाच्या माध्यमान. तुमी आयज डेटा आमकां दिवचो. तुमी केन्ना डेटा दिता तो प्रेसा माध्यमांतल्यान सांगचो. आनी हे यूथ विंग जे उलयता आयज ते BJYM कोण ते, तांच्यांनी आयज प्रेस घेवन सांगची, प्रेस घेवची. नाका त्या गजालीक तुमी पथयात्रा करता, मागीर तुमी कंप्लेंट रजिस्टर करपाक वयता. आयज युथा खातीर तुमी भायर सरचे आनी त्या युथांक जस्टीस दिवचो. इतलेंच तुमचे